कोमुनिदादींतली घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकार विधानसभा अधिवेशनात कायदो दुरुस्ती हाडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। नीज गोंयकारां खातीरूच सरकार हो कायदो दुरुस्ती हाडटा असो दावोय मुख्यमंत्र्यान केला। मात सरकार आनी मुख्यमंत्र्यांचो हो दावो दक्षिण गोंयचो आरजी अध्यक्ष स्क्युबर्ट पेरेरान न्हयकारला। ताणें दिकरपाल कोमुनिदादीचेंय उदाहरण दिलें। सगळे कोमदादी गोंयकारांक स्ट्रगल जाता, जे कोमदादी आहाय ते स्ट्रगल जाता, तांकां सॉर्ट आउट तेंचे इश्यू सॉर्ट आउट करपा जाय म्हण सीएम सगळोच नासता। तेच बरोबर मोविंग कुदीन आहा तोवूय सारको दोनी हात वयर काडून नासता। पूण रियलिटी कितें आहा, हे कोमदादी रावताय ते सगळे गोंयकार कोण ते आमची माहिती प्रमाणे आमची डॉक्युमेंटेशना प्रमाणे सगळे आमी डॉक्युमेंटेशन काडले, फायल रेडी केले, आमकां गोंयकार दिश्टीच पडना, सगळे दिश्टी पडटा ते भायले लोक। जाल्यार हो सीएम खंयची गोंयकारां खबर करता, खंयची गोंयकार खंयची कोमदादी रावताय। एक गोंयकार रावता, दोग जाण गोंयकार रावता आनी ते रावताय 70-80-90% ते रावताय, तेंची खबर आमकां सांगता। वर 90% मायग्रंट रावताय ते गोंयकार दिसता हो प्रश्न जाला। सो हेगे बाबतींत कोण गोंयकार आनी आमची बका प्रमाणे कोण ते आम मार्शला लागीं मागता थंय मातशें सांगचें म्हणून प्रेसर ते कोमुदादी बाबतींत उलोवंक सोदता। आनी हे कोमुदादी सर्वे नंबर 7/1, 7/2A, 7/3 हे तिनूय सर्वे नंबरान जे मायग्रंट रावतात इल्लिगली म्हूण प्रूफ जाला आनी प्रूफ जावन पंचायतीन तांकां डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या। ह्यो जावन आसात डेमोलिशन ऑर्डर सगळ्यो। आतां हे फकत कोमुदादीन रावन फकत कोमुदादीन अडप केल्ले ना, हे आमकां गोंयकार आनी नीज गोंयकार फार्मर्सांक कशे त्रास करतात हे पळय आमकां दाखोवन दिल्लें आसा। आतां हे डेमोलिशन ऑर्डर काडल्यात तेच रेजिडेंट्स जे आसात ते सगळी आपली घरांतली अनट्रिटेड वॉटर म्हणजे स्वरेज जी आसा ती सगळी आमच्या नीज गोंयकारांच्या शेतान वयता म्हणून आमी प्रूफ केला आनी ते रिपोर्ट तयार केला आमच्या कुर्तोरी हेल्थ सेंटरान। म्हणटकूच तेणी दाखोवन दिलो की कोण भाशेन हे अनट्रिटेड वॉटर तांच्या शेतांनी वचून तांच्या शेतां पिड्यार जातात। गौरंग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।